नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडता आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम न्यूजाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो मायणाक उत्तरे पोलीस स्टेशनात बेकायदेशीर रितीन ताब्यात घेतिल्ल्या आणि मारपेट केल्ल्या 5 जणांक दियात बरेकी 20,000 रुपयांची लुकसाण भरपाय गोय मानवाधिकार आयोगाचो आदेश बेकायदेशीर धर्मांतराचेर आळाबंद हाडपा खातीर गोंय सरकारान घेतला व्हड निर्णय राज्य मंत्रिमंडळान द गोवा प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2026 विधानसभेत मांडपाक दिल्या मान्यताय विधानसभा वेंचणुके पयली नगरपालिका वेंचणुको राज्य वेंचणूक आयोगान गोंयांतल्या 11 नगरपालिकांची वेंचणूक प्रक्रिया 4 जानेवारी मेरेन करची पुराय गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयाचो आदेश कळंगूट वाठारांतली दुबावित आस्थापनांक परतून डिसिलिंग केल्ल्यान काँग्रेसीन केलो बोवाळ गोंयकारांक वेगळो कायदो आणि भायल्यांक दुसरो कायदो वय आमदार करता कित्याक गंभीर कित्याक ना काँग्रेस फुडारी मागतात जाप पिळगांवच्या बायलांनी माडाच्या चुट्टापासून फक्त मल्लाच न्हय तर सजावटीच्यो वेगवेगळ्यो सोबीत इको फ्रेंडली कलाकृती करून कार्यशाळेत घेतलो वांटो आणि ढवळीकरांन फोंड्या सर्वेक्षणांतल्यान दादागिरी धमक्यो आणि कमिशन या मुद्द्यांचेर सत्ताधारी पक्षाक घालो घेराव वेंचणुके आदी 12 मतदारसंघांनी एमजीपीचे सर्वेक्षण आसा सुरू ढवळीकरांची ही कसली नवी राजकीय रणनीती आता खबरो विस्तारान बेकायदेशीर धर्मांतराचेर आळाबंद हाडपा खातीर गोंय सरकारान व्हड निर्णय घेतला राज्य मंत्रिमंडळान द गोवा प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2026 विधानसभेत मांडपाक मान्यताय दिल्या या विधेयकात बळजबरीन फटवणूक लोभ दाखोवन जबरदस्ती वा लग्नाचे वरवीं जावपी धर्मांतराक खर ख्यास्त दिवपाची तरतूद आसा उल्लेखनीय म्हळ्यार गुन्यांवकार थारल्यार आजीवन बंदखणीची ख्यास्त जावंक शकता आणि बळेक रुपया 5 लाख रुपये मेरेन लुकसाण भरपाय मेळूं येता आता सगळ्यांची नदर विधानसभेच्या अधिवेशनात या विधेयकावेल्यान जावपी चर्चेचेर आसा गोंयांत आता बेकायदेशीर धर्मांतरा आड कडक कायदो हाडपाचे हालचालीक गती मेळ्ळा द गोवा प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जेशन ऑफ रिलीजियस बिल 2026 विधानसभेत मांडपाक राज्य मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ली आसा बळजबरीन जबरदस्तीन लोभ फटवणूक वा चुकीचे वर्णन करून हाडिल्ल्या रुपांतरा आड खर कारवाय करपाची तरतूद ह्या विधेयकात केल्या तशेंच लग्न करप जर धर्मांतराच्या हेतून वापरला हे सिद्ध जायत जाल्यार लग्न रद्द करपाची तरतूद प्रस्तावित केल्या धर्मांतर करपी व्यक्तींक उण्यात उणे 3 वर्सां ते 10 वर्सां मेरेन बंदखणीची ख्यास्त जाव येता पूण धर्मांतरात अल्पवयीन बायल स्पेशली एबल्ड वा मानसीक दुयेंस आशिल्लो मनीस वा अनुसूचित जाती वा अनुसूचित जमातीचो मनीस आसत जाल्यार प्रस्तावित ख्यास्त म्हळ्यार 5 ते 14 वर्सां खर बंदखण आणि उण्यात उणे 1 लाख रुपयाचो दंड ते भायर न्यायालयान बळीक 5 लाख रुपया मेरेन लुकसाण भरपाय दिवपाचो आदेश दिवंक शकता धर्मांतरण करपाक सोदपी मनशान जिल्लो दंड अधिकाऱ्याक उण्यात उणे 60 दीस आदी आपलो निर्णय कळोवचो पडटलो तेच प्रमाण धर्मांतर सुवाळो करपी मनशानय कार्यावळीच्या 1 म्हयन्या आदी सुचोवणी दिवची पडटा तशेंच खंयची संस्था वा संघटनेची तरतूद उल्लंघन केल्यार सरकारी अर्थीक मजत वा अनुदान नाका म्हणपाचो प्रस्ताव ह्या विधेयकात केला पूण एखाद्या मनशान धर्मांतर करचे पयलीं तो रोखडोच आशिल्ल्या धर्मात परतून धर्मांतर केल्यार प्रस्तावित कायद्या खाला धर्मांतर म्हणून मानचे नात बेकायदेशीर धर्मांतर आडोवपा वांगडाच विवेक आनी धर्म स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक हक्काची राखण करपाचो हो कायदो केल्ल्याचे मंत्रिमंडळान म्हटला संविधानात दर एकल्याक आपलो धर्म कबूल करपाचो आचरणात हाडपाचो आणि प्रचार करपाचो अधिकार दिला तेच बरोबर हो वैयक्तिक हक्क धर्मांतर करपाचो सामूहिक हक्क असो अर्थ लावन मेळना अशेंय सांगला सोमारा सावन सुरू जावपी गोंय विधिमंडळाच्या 3 दिसाच्या पावसाळी अधिवेशनाक राज्यपालांनी आपयला या वेळार सरकारान विधेयक मांडपाची शक्यताय आसा आता ह्या विधेयकाचेर विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांकडल्यान कितें भूमिका घेवप जाता ते पळोवप महत्वाचे थारतले ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही माडाच्या सुट्टापासून फक्त मल्लाच न्हय जाल्यार सजावटीक लागपी वेगवेगळे सोबीत इको फ्रेंडली कलाकृती करपाक मेळटात ह्यो कलाकृती कश्यो करप ह्या विशयाचेर बायलां खातीर एक कार्यशाळा पिळगांव आयोजीत केली कार्यशाळेत वांटेकार जाल्ली बायलां मन लावन वेगवेगळ्यो कलाकृती करतना पळोवपाक मेळ्ळी पळयात कार्यशाळेची चित्रं
वर्कशॉप ऑर्गनायज करता ते प्रशिक्षण फाउंडेशन आसा पळय पुणे हाजे मार्फत आमकां फंडींग जे म्हाका म्हणजे हांवें नियोजीत करचें मागीर कांय संस्था आसा की हे सगळे जे अरेंज करता हांगासर जी चुट्टां लागता ती सगळी मटेरियल जे लागता ते अरेंज करता. तशेंच पूर्णम इको विजन ही संस्था पुणेची आसा ती बी अशे 3 संस्था वांगडा येवन हो प्रशिक्षण शिबिर जे आसा तें चालू आसा. सो हातून आमी तांकां एक 10 मिनटांनी जे आयटम्स आपोवंक शकता. सादारण आमी जर पळयलें जाल्यार अशे पद्दतीचे हेट आसा ते आमी एक 10 मिनटांत आनी ते परफेक्ट करपा खातीर आमी ते 5 दीस वर्कशॉप अशें दवरता. सो 5 दीस जाल्या उपरांत कशें जाता की पयलो एक आयटम शिकयलो की तो दुसरे दिसा आमी परत रिविजन करता तेजेर आनी तो परफेक्ट करून घेवपाचो आनी प्रत्येक दिसा एक आयटम नवीन घेता आमी. सो काल आशिल्ले आमचे फ्रूट बास्केट बेचे हातीन दिसता आनी आयज आसा ते आमी प्लेट शिकयता. फाल्यां आसता तो एक कुकर फिरती अशें आनी एक आसतलो तो गणपतीच्या फाटल्यान चक्र लायता. ते आमी अशें आयचो जो वर्कशॉप आसा दवरपाचो कारण म्हणजे लागीं चवथ आसा. चवथीक आमकां जे डेकोरेशन करता मकर करपाक येवचें आनी गणपतीच्या फाटल्यान जे चक्र आसा ते करपाक आमी लावपाक येवचें इतले खातीर एक बारीकशें आमी डेकोरेशन तयार जाल्लें. कारण आमी पळयत जाल्यार वर्कशॉप सुरू करपाचें कारण म्हणजे आमी इको फ्रेंडली डेकोरेशन जावचें. चवथ जी आसा ती आमची इको फ्रेंडली जावची हेचे खातीर आसा. नाजाल्यार थर्मोकॉल येता आमच्या घरान किंवा प्लास्टीक येता तेन्ना माडाचें तितलें बरें करूंक शकता आमी डेकोरेशन हें आमी शिकोवपाचो प्रयत्न करता. रिस्पॉन्स कसो आहा? खूब बरो आसा. आमी जर पळयत जाल्यार आमी पयलो आमचो वर्कशॉप जालो तो वेळ घेतलो 22 मेला आशिल्लो आनी प्रत्येक दिसा 5 दिसा वेवस्थीत करून आमी प्रत्येक आयटम शिकून घेता. तशेंच मागीर दुसरो वर्कशॉप जो आशिल्लो आमचो कोटंबी आशिल्लो आनी थंय आमचे सादारण 35 मिनटां ताणें ती खूब बरे पद्दतीन केला. आनी तिसरो आसा आमचो वळवय जालो. वळवय बरो आमचो प्रतिसाद मेळ्ळो. थंय सादारण 17 ते 18 महिला आनी आतां आमचे गोंयांत जे आसा ते सादारण काल 14 महिला आशिल्ल्यो म्हणजे एड जाता. प्रत्येक दिसा आमी जर पळयत जाल्यार एड जायत रावता. आनी आयज ज्यो हांगासर आमचे पिळगांव येतालो ते सादारण 15 महिला हांगासर आसा. एक कलेक सगळें वाव आसा. ती कला जर जपात न्हय जाल्यार ताका एक कितें तरी तांकां म्हयन्याच्या प्रती कितें तरी कमोवंक शकता. तेंच्यांनी ज्यो आपली थोड्या गोंयांनी स्टॉल लावंक शकता. आमचे आतां पयलीं आमची जी पयलींची संस्कृती आसता ते आमी पयला कितें थोडे कडेन हें आतां दिवाळी बी बोनेरां बी जाता तेन्ना हे टोपी ह्यो घालून आनी खूब अशें आकर्शण अशें दिसता. आनी एक म्हणजे आनी दुसरी वस्त जी करून घरान सुद्दां थंयत न्हू जाल्यार घर सुशोभीत दिसता. आनी हे म्हणजे सांगपाचें म्हणटा ती आतां इतकी मेहनत घेवन करता. काल हांवें पळयलें आनी खरेंच पळोवण्या सारकें आसलें. मेहनत घेवन हेंच्यांनी खरेंच आमच्या महिला सगळे आसले पळय तेंच्यांनी निजच केली. आतां एक कला तेंच्यांनी तें हें करून घेवन तेंच्यांनी आतां सगळें बास्केट म्हूण टोपी म्हूण मागीर चक्र म्हूण गणपतीच्या फाटसून करपाक ती सगळी तयार केल्ली आहा. त्या खातीर तांकां हांव पंचायतीर खरेंच तांकां सपोर्ट करता की अशीच तुमी फुडें सरून लायला येवची आनी हे जे कला आहा ती म्हणजे ब्रेक करता ती तुमी फुडें चालूच ठेवची. इतकी मेहनत घेवन तेच्यांनी आतां तुमकां भायर हे कार्यक्रम हांगा केल्लो आसा तो तेंच्यांनी बरे पैकी यशस्वी केला. त्या बद्दल हांव तेंचे सगळ्यांचे आभार आनी धन्यवाद मानता. खूप बरे दिसले हे अशे टायपचे एक इको फ्रेंडली क्लास हांगासर जाल्यार आमकां खबर सुद्दां नासली की हे चुट्टा पासून आमी अशे बास्केट्स तयार करूं शकतली म्हणून. जेन्ना क्लासीक येयली तेन्ना कळना जाल्यार आमकां फक्त चुट्टा पासून मल्लां विणपाक जाय इतकेंच खबर आसलें. म्हणजे पावसाक लागून जे आमी वापरता पावस पडलो तेजी झट्टी आमची घरान येवपाक जायना म्हणून वापरता. ह्याचोच इतलोच उपयोग खबर आसलो नाल्यार ती चुट्टां अशीच पडून आसताली. पण ह्या क्लासीक येयल्यानंतर कळ्ळें की ह्याच्यापासून वेगवेगळे प्रकारचे एक वस्तू तयार करू शकता आणि हे इको फ्रेंडली असल्या कारणान ते सदांच बरे. आता चवथ लागीं पावल्या हेचो आमी उपयोग फुलां दवरपाक सुद्दां करूं शकता. तर फळां घालून एक टेबलार दवरून सजावटीचें सुद्दां काम करूं शकता. खंय विचार केले जाल्यार आमी रेडीमेड हॅट्स घेता
पण हे हॅट हांगा करूंक शिकल्या कारणान अशें दिसता की आमी स्वता हॅट करून आमच्या भुरग्यांक घालून दिवंक शकता ना की विकते घेवच्या पेक्षा अशें आनीकूय खूब आयटम्स आमकां थंय शिकोवपाचे आसा अशें म्हणजे बरें दिसलें आनी उपयोगी पडटा अश्यो वस्तू आसा ह्यो ज्यो आमकां उपयोग जातले आमच्या डे टू डे लायफान. विधानसभा वेंचणुके पयलीं नगरपालिका वेंचणुको घेवच्यो असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. राज्य वेंचणूक आयोगान गोंयांतल्या 11 नगरपालिकांची वेंचणूक प्रक्रिया पुराय करून 4 जानेवारी मेरेन निकाल जाहीर करपाचो आदेश न्यायालयान दिला. तशेंच हे संबंधी कसलेय प्रश्न असल्यार प्रतिज्ञापत्रा वरवीं न्यायालयाक कळोवपाची परवानगी दिल्ल्याचें कळटा. विधानसभा वेंचणुके उपरांत 11 नगरपालिकांच्यो वेंचणुको घेवपाचो सत्ताधारी गटाचो यत्न अपयशी थारला. गोंय नगरपालिका दुरुस्ती अध्यादेश 2026च्या वैधतेक दिल्लें आव्हान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान भायर आयलें. कळंगूट दुबावित आस्थापनाक परतून डिसिलिंग केल्ल्यान बोवाळ जाला. कळंगूट ब्लॉक काँग्रेस समितीन कानोळे पत्रकार परिशद घेवन प्रशासनाचेर थेट प्रश्नचिन्ह उबे केले. दुबावित आस्थापनांची सील कित्याक काडली? काँग्रेसीन ह्या प्रकरणात पारदर्शकता आणि जापसालदारकेची मागणी केल्या. तशेंच गोंयकारांक वेगळो कायदो आणि भायल्यांक दुसरो कायदो वर गोंयकारांक फक्त तारीख पे तारीख कित्याक? आमदार फक्त पत्राच बरोवपाक उरला काय कितें? तिडकल्ले काँग्रेस फुडारी जाप मागतात. आमी ह्यो पळय कलंगूट गांवान हे जे इलिगल एक्टिविटीज जावं ते टाउट्साचे, डान्स बाराचे, स्पा आनी मसाज पार्लर हेजो आमच्यांनी इश्यू घेवन आमच्यांनी उल्लेख केल्लो 15 तारखेर जुलायच्या आनी थिंगासान मागीर आमी कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर 12 ऑगस्टाचेर आमच्यांनी एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. रोखडेच 18 तारखेर आमचो आमदार हा पळय तेणें लेटरी बरोवपाक चालू केलें की हे पळय कलंगूटान पळय चलता जावं ते बागा, कलंगूट, आरपोरा, कानोये ह्या वाठारांत पळय इलिगल मसाज पार्लर्स आनी डान्स बार्स हा पळय तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी बरी गजाल तेणें ते लेटरी बरोवपाक चालू केलें आनी खूंय तरी कलंगूट पंचायतीन एक एक्शन घेवन थोडे डान्स बारां आनी कितें डुबियस एस्टॅब्लिशमेंट्स आहा पळय तेका सील करपाचें काम चालू केलें. आतां आमच्या हातीक एक डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचे एक ऑर्डर मेवला. दीस ऑर्डर इज ऑफ वन मिस्टर कुमार. पळया ह्यो वचोन 21 तारखेर 3 पंचायत एक ऑर्डर काडटा की आमी वचोन हे एस्टॅब्लिशमेंट्स आहा पळय ते सील करचे. आतां रोखडेच सेम डे म्हणल्यार इतले एफिशियंट आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायत आहा पळय त्याच दिसा हे डिसिलिंगाचे ऑर्डर दिता. ऑन द बेसिस ऑफ द पंचायत ऑर्डर सेम डे डायरेक्टर ऑफ पंचायत म्हणजे इतली एफिशियंट केन्ना आमच्यांनी कोण गोंयकाराक उलयता पळय ते पळोवंक ना की म्हाजें काम जालें रे एका दिसा भितर म्हाजें डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन काम केलें म्हणून. मात हे कुमाराक आनी हे उरलेले यादव आनी शर्मा आनी वर्मा आहा पळय हेंकां ते एकूच दिसान रिलीफ मेवता. शेकड्यांनी आमचे गोंयकार पादेशेर आहा डेटीचेर डेट घेता ते डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आनी हे पळय भायले आहा पळय तेंकां रिलीफ मेवता. आमचे कलंगूट गांवांत सांगता तुका कितलेशेच गोंयकार बिझनस चलयता तेंचेर डिमॉलिशन ऑर्डर मारलेली आहा. तेंचे बिझनस उडयलेले आहा बंद करून, तेंचे रेस्टॉरंट्स कापून उडयलेले आहा बिचार. म्हणल्यार गोंयकाराक रूल सेपरेट आनी भायल्यांक रूल सेपरेट आहा जाल्यार आमकां सांगचें गव्हर्मेंटान. आनी आमदाराक आमचो क्वेश्चन आहा की आमदार म्हणटा की आपूण लेटर बरयता आय एम अगेन्स्ट दीस, बरी गजाल, बट यू एट द सेम टायम यू आर इन द सेम गव्हर्मेंट. तुजोच गव्हर्मेंट तो जे हे ऑर्डरी काडटा पळय डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचे डिसिलिंगाचे म्हणल्यार तुमचोच सरकार, तूं त्या सरकारान आहाय जाल्यार तुजें चलना थिंगासर, तूं फकत लेटरी बरोवपाक उरलाय थिंगा. ह्यो क्वेश्चन म्हाका पडटा. आमचो आमदार तो
पक्ष बदलपाची राजकीय कारकीर्द सत्तेचो अणभव आणि आता भाजपाक परतून लक्ष करा. मंत्री सुदीन ढवळीकरांच्या नव्या भूमिकेक लागून गोंयांतले राजकारण परतून चर्चेक आयला. फोंडेंतल्या सर्वेक्षणाच्या निमतान ढवळीकरान सत्ताधारी पक्षाक दादागिरी, धमक्यो, कमिशन आणि आडखून उरिल्ल्या कामावेल्यान रेवाडो घाला. तेच बरोबर वेंचणुके आदी 12 मतदारसंघांनी मोगोचो सर्वेक्षण चालू आशिल्ल्यान ढवळीकरांची फक्त सर्वेक्षणाची तयारी आसा काय नवी राजकीय रणनीती हे पळप महत्वाचें आसा. 2012 वर्सा मोगो पक्षान सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारा वांगडा युती केल्ली. उपरांत मुख्यमंत्री पदाची सपना. मागीर 2017 सावन मंत्री सुदीन ढवळीकरांच्या राजकीय भूमिका पळयल्यार पक्ष समीकरणां बदलत आसा हें आमकां दिसता. गोंय सुरक्षा मंचा कडेन लागींपण, मागीर भाजपा कडेन सत्ता, मंत्रीपद आनी उपरांत भाजपा कडेन मतभेद. 2022 वर्सा भाजपा विरोधात भूमिका आनी तृणमूल काँग्रेसी कडेन राजकीय लागींपण. मागीर भाजपाच्या कमळात शिव परत आयलो. नितीन गडकरीच्या लागचो आसल्यान सुदीन ढवळीकराक प्रत्येक खेपे भाजपा विरोधात वेचून लेगीत वेचणुके उपरांत भाजपाच्या सत्तेन मंत्रीपद मेळ्ळा. आता मात वेचणूक तोंडार आसा आनी ढवळीकर परतून आक्रमक जाला. म्हणजे ढवळीकराच्या तकलेन विजेच्या पावरा इतले फास्ट कितें तरी शिजपाक लागला. मोगो पक्ष 12 मतदारसंघांनी सर्वेक्षण करता. फोंडा मतदारसंघातले सर्वेक्षण पुराय जाला अशें ढवळीकर हाणें सांगले. या सर्वेक्षणात नागरिकांनी गुंडागिरी, धमक्यो, कमिशन आनी नगरपालिका कामात कळाव जाल्ल्यान नाराजगी उक्तायल्या असो दावो ताणें केला. फोंड्या MGP पयल्या क्रमांकाचेर आसा अशें ढवळीकरान स्पश्ट सांगले. पूण मोगो फोंड्या मतदारसंघातल्यान स्वतंत्रपणान वेचणूक लढयतलो काय ह्या प्रस्नाचेर सध्या हो पक्ष युतीत आसा आनी युती धर्माप्रमाण निर्णय घेतले अशें ताणें स्पश्ट केले. म्हटल्यार एके वाटेन सर्वेक्षणांतल्यान लोकमताची परीक्षा घेवप, दुसरे वाटेन भाजपाचेर अप्रत्यक्ष लक्ष आनी तिसरे वाटेन युती धर्माची भास. देखून प्रश्न एकूच, सुदीन ढवळीकर परतून राजकीय खेळ बदलपाची तयारी करता काय? कित्याक तर मंत्री सुदीन ढवळीकराचो इतिहास आसा, सत्ता आसा थंय उडयो मारपाच्यो. हाच्या आदारान पळयल्यार हो एक चिंतपा सारको प्रश्न आसा. आम्ही एकूच हे केला फोंडा. आता दुसरे कडेन आमचो सर्वे चालू आसा. म्हणजे टोटल 12 मतदारसंघात आमचो सर्वे जाता. ताचो रिजल्ट एक्चुली मागीर हांव 24 नंतर सादारण रिजल्ट येता. हो एका पयलीं सर्वे चालू केलो. हो सर्वे जाल्या नंतर आमी दुसरे शिरोडावी करतले तुमी सर्वे सगळे कडेन करतले. 12 मतदारसंघात साखळे करतले आम्ही सांगले 12 मतदारसंघात काढल्या. म्हणजे आत्ता तुका सांग हांव नको साखळे सगळी सांगता पळोवचें पडटा. मात तुम्ही आता फोंड्या सर्वेन फर्स्ट टाइम म्हणटा, सो आता तुमचे मागीर कशें कितें बसपाचें काय? पळय आमी युतीत आसा. युती धर्म पाळन करून मुखावेले जे राजकारण करता. पूर्वी साखर म्हणजे तुमचा पाळी हा मगूचा बाले किल्ला एक वेळचा पाळी हो पयलीं पासून बाले केल्लो आसा आनी आतां अजूनही मत आहे. आतां सर्वे केला म्हणजे काय होणार ते बिचोली पाळी सगळे सर्वे. हो सर्वे 4-5 गोश्टींनी केल्लो आसा. फोंडे कशें चलता हाजे पसून फोंडे कार्यकर्ते जे आसा डिफरंट पक्षांचे ते कशे वागता हाजेरूय सर्वे जाल्लो आसा. आनी हो सर्वे आज पेपरारूच पळया बातमी आयल्या फोंडेच्या रस्त्याची तुमीच दिल्या हांवें न्ही. सो जे काम मोगो पक्षान सुरू केलें पयलीं पासून आशिल्लोच मोगो पक्ष. आतां लोकांच्या घराघरांत वचून आमी जेन्ना मोगो पक्षान आपलें काम चालू केलें तेन्ना लोकांक कळ्ळें मोगो पक्ष हो कितें. लोकांनी खुबश्यो गोश्टी म्हजे मुखार मांडल्यो. एक दादागिरी, धमकी दिवप हो एक प्रश्न. गुंडगिरी 2 प्रश्न मांडले. तिसरो प्रश्न व्हेरी इम्पॉर्टंट इज कमिशन. प्रत्येक गोश्टीत कमिशन घेवप आनी हें कमिशन घेवप आनी कितें करप हें सर्वेत दाखयलें. हें मोठें प्रकरण आसा. तिसरो इज म्युनिसिपालिटीचें जें काम आसा तें कामां पासये मारचें पडटा हें सर्वेत दाखयलें. हे म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलराचे दाखयलें. आनी चवथे बाकीचे खूब सर्वेज आसा. येचना नंबर मेळना, नंबर दिल्या पूण तांकां बाकीचे हे मेळना, तेय सर्वे रिफ्लेक्ट जाल्ले आसा. आनी तांचें मत इतलेंच आसा की खंय तरी हें सगळें बंद जावन मुखार येवपाक जाय. सर्वे डिफरंट लेवलाची सर्वे केले सगळे बाबतींत. अबावट वर्किंग इन फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी, त्यानंतर
इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें आसा ताजेर आनी लोकांचें म्हणणें कशें हाजेर सर्वे करून हो रिजल्ट लायला. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे फुडारी सुदीन ढवळीकर हांचो स्टेटमेंट हांवें पळयला. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ही गोंयच्या राजकारणांतली एक अवचिन्नपणां 5 वर्स ते कांयच करनात. जो कोण सत्ताधारी पक्ष आनी ताज्या कडेक वचप, ताजे कडेन सत्ता स्थानां मेळोवप, पयशे करप, अशे तरेन आपलें कशें तरी पक्षाचें हें पळय जें कितें आसा आपल्या मतदारसंघा पुरतें तें चलोवप. ताज्या भायर फाटल्या 20-25 वर्सांत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान गोंयच्या राजकारणात कितें उन्नती केल्या, कितें विकास केला, राजकीय स्तर पॉलिटिकल स्तर वयर काडपा खातीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान कितें केलें तें सगळें सांगचें. म्हाका दिसता आतां चड जालां हांचें. मतदारांनी तांकां वळखपाची गरज आहा. तांची कालेत वळखप, ते कितें करतात, ते कितें करूंक सोदतात, तांचे आतां मतदारसंघान मतदारांनी पूर्णतः विचार करून मत दिवपाची गरज आहा. अशे तरेचे एलिमेंट्स गोंयचें राजकारण आनीक सकयल देंवयत असतात. गोमंतक टीव्ही खातीर विलियम रॉड्रिगीस. मायना कुट्टेरे पोलीस स्टेशनात बेकायदेशीर रितीन ताब्यात घेतिल्ल्या आणि मारपेट केल्ल्या 5 जाणांक जातून एक अल्पवयीन मनशाचो आस्पाव आशिल्लो तांकां दरेकी 20,000 रुपयांची लुकसाण भरपाय दियात असो आदेश गोंय मानवाधिकार आयोगान दिला. बेकायदेशीरपणान ताब्यात घेवप, शारिरीक मारपेट आणि अश्लील कृत्या करपाक लाव ह्या कारणाक लागून 5 पुलिसांक निलंबित केल्यात. लुकसाण भरपायची रक्कम भरपाक राज्याक 30 दिसांची मुजत दिल्या. तशेंच हाचे वेलो कारवायेचो अहवाल 5 ऑक्टोबर 2026 मेरेन सादर करप गरजेचें आसा अशेंय कळटा. सरवणातल्या कारापूरच्या गावकऱ्यांनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय यांची भेट घेऊन फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात आपले प्रश्न उपरासचे अशी मागणी केली. फाटल्या 150 दिसांच्यान गावांची राखण करपा खातीर झगडत आसात. 17,000 लोक येवपी प्रकल्पाक तांचो ठाम विरोध आसा. गांव, जमीन आणि लोकशाय वाचोवपाचो होच तांचो लढो. मजगती आमच्या सरकार आयल्यार दुसऱ्या घरांच्या प्रभावापासून गोंयाक वाटावपा खातीर आमी वावुरतले अशें विजय सरदेसायान सांगलें. 1 सप्टेंबराक आमचो 150 दीस जाता आनी त्या टायमार असेंब्ली सेशनूच चालू आसा. सो आमी ऑनरेबल एमएलए विजय सरदेसाय हांकां मेळपाक स्पेशली येयले बिकॉज तेंच्यांनी आमचो जो इश्यू आसा तो असेंब्ली सेशनान तेणी प्रश्न विचारून सरकाराक जाप विचारून की कॉमन जनतेक सामान्य लोकांक 150 दीस कित्याक रस्त्यार बसचें पडटा. म्हणटा की 17,000 पॉप्युलेशन थंयसर येतलें जेन्ना फूल फ्लेज प्रोजेक्ट जातलो तेन्ना आनी आमचे गांवचे पॉप्युलेशन 7.5 एप्रॉक्सिमेटली आसा 7,500. स्पेक्युलेशन टॅक्स अँड विकंट होम टॅक्स आमचो जर फाल्यां सरकार येता जाल्यार आमी स्पेक्युलेशन अँड विकंट होम टॅक्स म्हणटा तो लागू करतात. जे करून कोणाक सेकंडूच नाका जातलें, बांदपाकूय नाका जातलें आनी सरकाराक भरमसाट फायदो जातलो टॅक्सांनी. सो रेव्हेन्यू इनक्रीज विल बी सो हाय की पीपल विल से दॅट वी डोंट वॉन्ट इट एट ऑल. कारापूर प्रकल्पाआड 147 दिसांच्या निषेधाक आप राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांणी आपलो तेंको दिला. मजगती गोंयांत देशांत सगळ्यात चड वाहन मालकांची दाटाय आसा असो दावो करून फुडल्या संसद अधिवेशनात आपाचे मुखेली हो प्रश्न मांडटले अशें आश्वासन केजरीवालान दिला. भ्रष्टाचार हो रहा है और लोग परेशान हैं, लोगों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं. आज 147 डेज हो गए उनको कारापुर को, तो हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और अंत समय तक उनके साथ लड़ते रहे. सर, उनका एक ये था कि दिल्ली कॉन्करिंग गोवा, ऐसा आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, इस तरह से तो हम लोग इसको इनके मुद्दे को ये जंतर मंतर पे आए थे, हमने सपोर्ट किया था. अब अगला जो भी सेशन होगा हम अपने एमपीज को बोलेंगे इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे. केजरीवाल जी गोवा में टाउन हॉल में मीटिंग की है, इतने के लोगों को संबोधित किया, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोवा के लोग सबसे ज़्यादा देश में परेशान हैं क्योंकि 87% फैमिलीज इन गोवा ओन अ 2 व्हीलर और हर 2 व्हीलर हर 4 व्हीलर के पेट्रोल बेस जो भी है उसकी माइलेज कम हो गई है. गोवा के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं E20 से. लोगों की माइलेज कम हो रही है, लोगों के फ्यूल सिस्टम इंजन खराब हो रहे हैं. कार्बोरेटर्स लेके आए थे कई मिस्त्री, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से कार्बोरेटर्स खराब हो रहे हैं. 87% ऑफ गोवन फैमिलीज यूज ओन अ 2 व्हीलर. तो इसका मतलब 87% गोवा के लोग जो हैं वो E20 की वजह से परेशान हैं. लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, मोदी जी सुन नहीं रहे हैं.
तो आज लोगों ने ये तय किया है कि अगर गोवा के आने वाले चुनाव में लोग बीजेपी को हरा दें तो E20 ये तुरंत वापस ले लेंगे। इन लोगों को अहंकार हो गया बहुत ज़्यादा बीजेपी को कि हम जो मर्जी कर लें, जो मर्जी गलत पॉलिसीज जनता पे इम्पोज कर दें, जनता कुछ नहीं करेगी और हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे। एक बार इनका अगर चुनाव हारने का सिलसिला चालू हो गया तो फिर इनको अकल ठिकाने आएगी, इनको जनता की सुननी पड़ेगी। दांडेवाडा चिंचणीतल्या NH-66 विस्ताराच्या वळणाच्या मागणे वेल्यान आता निषेध वाढत असा। उदरगतीच्या नावान लोकांक घरां आणि जमनी वगडावंक मेळचे नात अशें स्पश्ट करून संयुक्त बसका आपयली ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी आप आमदार क्रूज सिल्वान दिल्या। दांडेवाडो आमची हायवे आता नॅशनल हायवे 66 सो लास्ट फ्रायडे थिंगा आमी ते मशिनरी येयल्ली सॉयल टेस्टिंगाची आय थिंक लोक एकठांय जाल्लो आनी थिंगा सायडीन घरां आहाय तांकां क्रॅक घेता डॅमेज जाता म्हणून आमी तांकां सांगलोलें आनी तांकां काम बंद दवरलें। सो आनी आमी डिमांड केल्लो आमकां प्रेजेंटेशन जाय न्हू, आमची हायवे पास जाता ती स्टिल्टाचे वयता काय जमीन सकयल्यान वयता ते आमकां सगळें क्लॅरिफिकेशन मागलोलें आनी एक सोगटे डिपार्टमेंटा मनीस मिनिस्टर कन्सर्न डिपार्टमेंट आहाय कन्सर्न मिनिस्टर जाय तेंगे आनी एक आमकां प्रेजेंटेशन दी आनी जे दांडेवाडे लोकांनी कितें ऑब्जेक्शन आहाय तेंगे कितें भिरांत आहा कितें तेंगे क्लॅरिफिकेशन जाय तें आमी कर म्हणून पूण आयज पासून आमकां सांगलें कोण अरेंज कर म्हणून आयज पासून केलो ना। सो आयज आमचे पंचायत सरपंच चिंचणीचो दिवसा पंचायत सरपंच 5 मेंबराचे पोते आयिल्ले तेजे अपडेट घेवपाक। सो अजून पासून आमी तेंचो रिस्पॉन्स येयलो ना PWDचो हायवे डिपार्टमेंटाचे। सो आयज तेमी डिसिजन घेयला सगळे पंचायत मेंबर्सान आनी थिंगाच्या लोकांनी जरी तर आमी क्लॅरिफिकेशन दिनाय जाल्यार आमी फाल्यां आख्खे आमगे स्ट्रेच फ्रॉम दांडेवाडा टू जाकलीबा वो आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा ते आमी काम करपाक दिवपा नाय म्हणून। सो फाल्यां आमी तेमी लोकांनी एक प्रोटेस्ट अशें लोकांकूय अपील केल्लें आहा थिंगा येवपाक आनी लोकांक अपडेट दिवपाक हायवेच्या ते कितें प्रॉब्लम आहाय ते। सो आमचो डिमांड आहलो पूण अजून पासून कितलेच फावटी आमी मागलां डिपार्टमेंटा लागीं हांगा प्रेजेंटेशन दी म्हूण आयज पासून दिलें ना। सो आयज पासून दिनाय जाल्यार आमी आतां एग्रेसीव वयतले। जोडलो म्हणटा आतां जाली 20 वर्स मायज जाली आमचो शिशिनी जो पळय हायवे पास जाता NH-66 तेजे आमी गव्हर्मेंटाक कितलेच पावटी रिक्वेस्ट केलो बायपास कोच म्हणून आनी इनिशियली गव्हर्मेंट एग्री बी जाल्लो करपाक बिफोर 2010 तेमी प्लॅन केलो आनी बायपास दाखयलो आनी आमकां सांगिल्लें आमी इन प्रिंसिपल तो एक्सेप्ट केलो म्हूण। बट सडनली आमकां मागीर कळ्ळें की बायपास जायना आहा तेशी तो रस्तो वयता म्हूण। सो लोकांचे जायते एप्रिहेन्शन्स आहाय फुडाराक फ्युचर डेव्हलपमेंट जाता तेदोन लोकांनी हिंगा गांवचे कितें करपाचें लॉट ऑफ एरिया इज बींग फ्रीज केलो आहा 40 मिटर सेटबॅक फ्रीज केलो आहा आनी हेज फुडाराकूय घोडे आनी फ्रीज करपाक जाय। गांवचे लोक आमचे स्थानिक जे पळय लोक आहाय तेमी हुंय वचपाचे लँड प्रायसीस आर गोईंग अप आनी हे सुटावे करपाक आमकां एक आहा म्हणटा ऑप्शन फकत बायपास आनी सरकार आमकां म्हणटा विकसीत भारत म्हणटा। सो विकसीत भारत जेन्ना जातले तेन्ना हो आमचो बायपासूय आमी जाच म्हूण आमी मागताय गव्हर्मेंटा कडेन। गुड मॉर्निंग। आज आमी आमगे आख्खी पंचायत विलेज पंचायत शिशिनी दिवसुआ आमी MLA मेळोन येयल्ले कारण आमगेले इश्यूज आहाय। फर्स्ट इज हायवे आनी दुसरे म्हळ्यार आमगे पंचायत घरा लागून। सो आमी हायवे इतलो ते बायपास मागवत आसलेले आनी सरकारान आयकनासतना तरी आसून दे हॅव गॉन अहेड विथ डुईंग सम टेस्टिंग एंड ऑल। सो आमी आतां पयर हाडायल्लें काम आनी तेंको एक आमी प्रेजेंटेशन मागलां आयज तेमी देखून दिलें ना आमकां हायवेन। सो तेजेर आमी MLA कोड डिस्कस करूं येयले। MLAन आयज फाल्यां देखून एश्युरन्स दिता म्हळ्यार म्हजे मिटींग अरेंज करपाक फॉर प्रेजेंटेशन। सेकंड थिंग वी केम टू डिस्कस रिगार्डिंग अ पंचायत घर। सो ते स्टेटस खूंय पावला कितें कात तें आमी तेका डिस्कस करपाक येयल्ले। सो तेजे वयल्यान आमकां आनीक 2 दिसांनी मागीर कळटलें। लंच टाइम न्यूज हांगा सोंपता। दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।
जशें की तुमकां खबर आसा श्रावण सुरू जाल्लो आसा. टिम्स तुमच्या खातीर घेवन येयल्ली आसा गोवन स्पेशल श्रावण थाली. ह्या थालीन तुमकां रुचीक पातोळी, मोदक तशेंच वेगवेगळ्या प्रकारच्या पदार्थांचो आस्वाद घेवपाक गावतलो. थाली 13 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर फक्त लंचाक अवेलेबल आसतली. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान.